नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. फॅब इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी 23 एप्रिलाक तो मेरेन अंतरीम जामीन. मात शुक्रारा सगळ्यांक क्रायम ब्रांची मुखार चौकशेक हाजीर रावपाचो आदेश. भारत सरकारान बंदी घाल्ली इंडियन मुजाहिदीन आकांतवादी संघटनांनी. काँग्रेस महासमितीचे अल्पसंख्याक फाट्याच्या मुखेल्याचे वक्तव्य. राणे फालेरोन काढले कानार केस. आदलो मंत्री मिकीच्या अटक वॉरंटाचेर आज आर्ग्युमेंटा उपरांत निकाल. मडगावच्या जेएमएफसी कोर्टान आदेश दवरला राखून. मिकी शरण येना म्हूण प्रकरण कोर्टान. मिकीनय घालो अर्ज. हेल्मेट सक्तीचो आदेश म्हणल्यार एप्रिल फूल. हेल्मेट सक्ती चालीक लागिल्लीच दिसना. प्रतापसिंह राणेचो सरकाराक तोमणो. प्रमाणीत हेल्मेटांचेर बीआयएस समिती करता विचार. आनी भांगराच्यो वस्ती विकत्यो घेवन बोगस चेक दिवपी स्मिथ मॅथ्यूक पणजेचे पुलिसांनी वडयलो भितर. महाराष्ट्र आंध्र प्रदेशातूय लोकांक तोपी घाल्या म्हूण दुबाव. खबर विस्तारान. फॅब इंडियाचो एमडी आनी सीईओ धरून 7 अधिकाऱ्यांक अंतरीम जामीन मेळ्ळो. 7 अधिकाऱ्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर म्हापशा कोर्टान 23 एप्रिलाक सुनावणी जातली. तो मेरेन तांकां कोर्टान अंतरीम जामीन दिला. सगळ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज बिरेस्तारा सकाळी कोर्टा मुखार आयले. शुक्रारा सकाळी ते सांज मेरेन तांकां क्रायम ब्रांची मुखार चौकशेक हाजीर रावंक सांगल्यात. अटक केल्यार तांकां 10,000 बॉन्ड आनी तितल्याच हमीचो जामीन घेवन सोडचे पडटले. आरोपींक शुक्रारा 10 ते 5 मेरेन क्रायम ब्रांचेन हजर रावंक सांगल्यात. ब्रेस्तारा म्हापशेच्या कोर्टात कांदोळेच्या फॅब इंडिया सीसीटीव्ही प्रकरणात 7 आरोपी अधिकाऱ्यांक अंतरीम जामीन मेळ्ळो. कोर्टान एमडी आनी सीईओ धरून 7 अधिकाऱ्यांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर 23 एप्रिलाक सुनावणी दवरल्या. ह्या आरोपींक शुक्राराक क्रायम ब्रांची मुखार चौकशेक हाजीर रावपाचो निर्देश दिला. तांकां अटक केल्यार 10,000 बॉन्ड आनी तितल्याच हमीचो जामीन घेवन सोडचे पडटले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी कांदोळे फॅब इंडियात कपडे घेवंक गेल्ले कडेन स्टोर रुमा लागसार ट्रायल रुमा वटेन सीसीटीव्ही कॅमेरा सेट केल्लो दिसलो. ताचो बोवाळ जावन प्रकरण क्रायम ब्रांची मेरेन पावला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे. भारत सरकारान बंदी घाल्ली इंडियन मुजाहिदीन ही आकांतवादी संघटना न्ही म्हूण वक्तव्य करून काँग्रेसीन खवदळ घाला. इंडियन मुजाहिदीनाचे लोक नाका जाल्ले उलयतात म्हूण तांकां आकांतवादी म्हणू नजो म्हूण काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली खुर्शीद अहमद सय्यद गोयचे मिडिया कडेन उलयलो. एनडीए सरकार करता त्यो गजाली मुस्लिमांक मूलतत्ववादी जावंक प्रवृत्त करतात म्हूण सय्यदान आरोप केलो. इंडियन मुजाहिदीन ह्या दहशतवादी संघटनेचेर 4 जून 2010 सावन भारतान बंदी आसा. देशात जाल्ल्या कितल्याशाच आकांतवादी घडणुकांक जबाबदार इंडियन मुजाहिदीन ह्या आकांतवादी संघटनेचेर जून 2010 सावन भारतांत बंदी आसा. काँग्रेसीक मात इंडियन मुजाहिदीन आकांतवादी दिसना. काँग्रेसीचो अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली खुर्शीद अहमद सय्यद म्हणटा इंडियन मुजाहिदीन धर्मवादी. ते नाका जाल्ले उलयतात म्हूण तांकां आकांतवादी म्हणू नजो. There may be some organizations speaking something nonsense does not mean that they are terrorists. भारतांतले मुस्लीम खंय आकांतवादी गजालींनी नात. खंयच्या देशांतल्यान आकांतवादी येतात काय विचारल्यार खुर्शीद कोणाचेंच नांव घेना. When we talk of these Muslims and terrorism, you mean to say they are from other countries from where they have come? See, they may be there in some other countries. So far Indians are concerned, I am very much clear, I am very much categorical that they are not there in India. हे वक्तव्य कोणे आनी कितें केलां तें आपूण नकळो. मात देश विरोधी काम करपी संघटनाक कोणेच अशी सहज क्लीन चीट दिवंक जायना म्हूण प्रतापसिंह राणेन जाप दिली. I have nothing to do with that statement. If you ask me, anybody behaving in an anti-national manner, we should not give them that kind of easy way out. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोय राण्याचीच भाषा उलयता. But if any organization is banned by the government of India, it is as a terrorist organization, then it is a terrorist organization. If it is banned in the country. Whether what he said and what he has not said is not known to me, and I don't know.
काँग्रेसीचो गोंयचो अल्पसंख्याक फांटो म्हणटा मिडियान खंय सय्यदाच्या वक्तव्याचो विपर्यास केला. इंडियन मुजाहिदीन है वो टेररिस्ट नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा जो टेररिस्ट है तो उनको जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की उस वक्त भी उनको पनिशमेंट दिया गया है, उनको अंडर बार किया गया है. धर्मीक गजालींचेर आतां मेरेन बीजेपी आनी मोगोंतले मंत्री आमदारांचे वाद मिडियांत अजून सोंपूंक नात. आतां काँग्रेसीचे अल्पसंख्याक फांट्याचे राष्ट्रीय मुखेल्यान आकांतवादी इंडियन मुजाहिद्दीनाक क्लीन चीट दिवन नवो वाद सुरू केला. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी चेतन गांवस. आदलो आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोच्या अटक वॉरंटाचेर मडगांवचे जेएमएफसी कोर्ट आज निकाल दितले. दनपारा आर्ग्युमेंट जाले उपरांत कोर्ट निकाल दिवपाचे आसा. वीज खात्याच्या इंजिनियराक मारपेट प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मिकीची याचिका भायर मारली. मात तरी आसतना मिकी पुलिसांक शरण आयिल्लो ना. मिकी आड अटक वॉरंट काडचें म्हूण प्रकरण जेएमएफसी कोर्टा कडेन गेला. ह्या केशीन मिकीनय आपलो अर्ज घाला. घेऊ एक विराम.